सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांक खबर आसा सद्याक एक्सपोजिशन जें आसा हें सुरवात जाल्ली आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो सायबाचें एक्सपोजिशन हें व्हडा प्रमाणान आमी मनयता आनी आतां सद्याक नोव्हेंबराक जी आसा ती सुरवात जाल्या. आतां मुद्दम हांव व्हिडिओ रिकॉर्ड करता कारण एकूच आसा तें म्हणजे तुमी पळयता आसतले एक्सपोजिशनाच्या टायमार कितलींशीं जी मेजर वर्क्स आसा ती मेजर वर्क्स करपाक लागून घेतलेली. आनी जेन्ना सानंद्रे मतदारसंघान वचून सानंद्रे मतदारसंघाची वचून आमची जी कामां आसा ती आमी सगळीं इन रिटर्न एक्सपोजिशन कमिटी जी आसा हांकां दिल्ली. आतां ह्या दिसांनी म्हाका कंटिन्युअसली खुबशे कॉल येता आनी लोक विचारता तो म्हणजे फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा जो स्ट्रेच आसा जो रोड आसा हेजे बाबतींत की जो रोड आसा तो एक सायडीनूच कित्याक घातला, एक सायडीन घालूं ना. रिस्टेटमेंट जें आसलें तें एक सायडीन केल्लें आतां दुसरे सायडीन घालूं ना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां की हो जो रोड आसा हो एक्सपोजिशन रोड आसलो, एक्सपोजिशन कमिटीच्या अंडर आसलो आनी PWD मिनिस्टर जो गोंयचो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो एक कमिटी हेड करतालो. तेज्या वांगडा जो कमिटीचो जो IAS ऑफिसर जो आसा तो संदीप जॅकीस हो ह्या कमिटीन आसलो. आतां थोडे जाण आतां व्हिडिओ रिकॉर्ड्स करपाक लागल्या, थोडे जाण प्रेस स्टेटमेंट दिवपाक लागल्या की म्हाका लागून हो रोड जावंक ना, अर्दो रोड केला म्हाका लागून जाला म्हणून. सो हांव तेका लागून सांगपाक सोदतां की हो जो रोड आसा हो म्हाका लागून जावंक ना. हो जो रोड आसा तो एक्सपोजिशन कमिटी आसली तेंच्यांनी हेजेर डिसिजन घेतलें आनी तितून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आसा की हें डिसिजन घेवपाक की उरला तो. आनी एवरी टायम म्हटल्यार आतां तुमी पळयता आसतलो एक्सपोजिशनाचे कितलेशे रोड आमच्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट 15 एक्सपोजिशन रोड्स घेवचे म्हणून आमी मागणी केल्ली आनी ते लेटर जे आसा ते एक्सपोजिशन कमिटी तशेंच चीफ मिनिस्टराकूय केल्ले बींग अ PWD मिनिस्टर आनी तेंच्यांनी सांगलेलें ते रोड्स घेतले म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे रोड सानंद्रे मतदारसंघान तशें बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे रोड जाल्ले ना. आतां कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमी पळयता जाल्यार थंय करमळेचो जो इंटरनल रोड्स आसा कारांबोलीम इंटरनल रोड्स हे जाल्ले ना. सर्वीस रोड ओल्ड गोंयचो ते जाल्ले ना. आतां हांगा अशें चालू आसा की आमच्या मतदारसंघात थोडे जाण येयल्या जे पयलू फुलां फुलयली आनी आतां BJPचे पट्टे घालून भोंवता. BJPचे पट्टे घालून ते आयज स्टेटमेंटां करता की हांगा खंय ना खंय गिरीश बोरकर म्हटल्यार सानंद्रेचो आमदार हो रिस्पॉन्सिबल आसा. आतां हांव एक प्रश्न करपाक सोदतां की हांव PWD मिनिस्टर काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. कित्याक जे BJPचे मनीस आसा ते BJPचे मनीस CMाक ब्लेम करपा सांडून PWD मिनिस्टराक ब्लेम करपा सांडून PWD जी कमिटी बसयल्या तांकां ब्लेम करपा सांडून ते आमकां ब्लेम करता की बाबा ह्या रोडाचो एक सायडीन घातला एक सायडीन घालूं ना आनी आमदार कितें करतालो. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की 2022 म्हणल्यार 2 वर्सां जालीं तेन्ना हांवें लेटर केल्लें पर्सनली की एक्सपोजिशनाचे जे रोड आसा ते घेवचे आनी हे बेगांचे कडेन जावपाक जाय. तितून पयलो जो रोड आसलो तो हो रोड आसलो स्टार्टींग फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा. हो स्ट्रेच जो आसा तो पयलो आमी घातलो आनी बाकीचे सगळे रोड्स जे आसा तेय घातले. जसो आमचो सुल्लाबाट टू दुकरे जावं इंटरनल रोड्स आसले खुबशे इंटरनल रोड्स आसले तेय घातलेले आनी हे सगळे आमी पयलूच घातलेले लेटर. तेजे नंतर 2023 पासून आमी परत आमचे लेटर केले आनी तेन्ना पासून आमी डिमांड केलें की हे जे रोड्स आसा हे प्रायोरिटी बेजीस जावपाक जाय आनी खंय ना खंय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो बरे पैकी मेळपाक जाय म्हणून. मागीर आतां जेन्ना एक्सपोजिशन लागीं पावता तुमी पळयता आसतले आमी परत रिक्वेस्ट केली, मिटिंग्स घेतल्यो, परत डिपार्टमेंटाक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की हें करचें म्हणून. CMान खूब डिले केलो जे आमी पळयता की जे मिनिस्टरान खुबशे डिले केले कित्याक ऑर्डर्स दिवपाक लागून कॉन्ट्रॅक्टर रावल्ले काम करपाक लागून डिले केले. हे BJPचे मनीस मातूय उलोवन दाखयना. ते फक्त आमचेर ब्लेम घालपाक सोदता आनी आमकां सांगपाक सोदता की बाबा आमकां लागून हें काम जावंक ना, आमकां लागून हें कशें जाल्लें म्हणून. हांव एक सांगपाक सोदतां लास्ट मुमेंटाक खंय ना खंय हें जें काम आसा हें लास्ट मुमेंटाक येतलें आनी ही कामां जी आसा ती पयलू कंप्लीट जावपाक जाल्ली. ही PWD डिविजनान जी आसा ती कामां पयलू कंप्लीट करून घेवपाक जाल्ली. हांगाच न्हू सगळे कडेन आतां एक्सपोजिशन एरिया जी आसा त्यो कितल्योश्यो एरियाज आसा जो पिलार टू ओल्ड गोवा रोड जावं बाकीचे इंटरनल रोड्स आसा जावं आमचे करमळेचे पासून रोड्स आसा हे सगळे एक्सपोजिशनान येता. पूण हे जावंक ना. रायबंदच्या सायडीच्यान ते सायडीचो रोड आसा तो पासून लास्ट मुमेंटाक केला आनी हो पासून सेम जाला आनी लास्ट मुमेंटाक हेची जी हें आसा तो एस्टिमेट रेडी करून खंय ना खंय हांगा जे काम आसा ते मागीर चालू केला लेट आनी ओवरनायट पासून ते रावन काम एक सायडीच्यान म्हणजे एक जो तारीख आसा ती एक सायडीन केला आनी हो जो डिसिजन आसा हो डिसिजन हो PWD डिविजन आसा एक्सपोजिशन कमिटीचो आसा हो डिसिजन आमदाराचो न्हू. आमी लेटर केल्लें की आमकां जे आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा लेटर जी
कामां आसा ही सगळी बेगांच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय एक्सपोजिशन जावचे पयलीं आनी हांव पर्सनली फॉलोअप करतालो प्रत्येक ज्यो फायली आसा जो प्रत्येक हें आसा ते फॉलोअप करतालो कारण एक आसा की हे जे एक्सपोजिशन रोड्स असले एका कमिटी आसले आनी ते कमिटीच्या थ्रूच हे रोड्स पास जाताले आनी ते कमिटीकूच एक्सेस जातलो जावं तुमकां आनीक विचारपाक सोदता हे जे बीजेपीचे उलयता आनी हे पट्टे घालून शाणपण करता जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना पट्टे घालता भाशणां करता तांकां विचारपाक सोदता तुमकां समज इतलें आसलें ना तुमी वचून विचारपाक जाय आसलें कित्याक लागून जावना म्हणून आतां तुमी येयल्या आनी आतां जे टायमार लास्ट मुमेंटाच्या टायमार तुमी आतां उलोवन दाखयता तुमी सीएमाक घेवन हरशीं इलेक्शना टायमार तुमी भोंवता तुमी बीजेपीचे लिडर्सांक तुमी इलेक्शनाक घेवन भोंवता त्या टायमार तुमी कित्याक उलयना आयज ही अशी ब्लेम गेम जी आसा ह्या बीजेपीची मनीस करूंक सोदता फक्त लोकांचो जे हें आसा तें डायवर्ट करून घेवपाक लागून तुमकां तुमच्या टायमार तुमी कितें केलां आनी कितें ना हें सगळ्यांक खबर आसा सानंद्रे मतदारसंघाचें काम म्हाका प्रत्येक गोश्ट सानंद्रे मतदारसंघाची खंयची कितें काम करपाक जाय कशें काम करपाक जाय हें सगळें खबर आसा आनी हांव पूर्ण प्रयत्न करता ही कामां कंप्लीट करून काडपाक लागून कित्याक कितलीं वर्सां जालीं सानंद्रे मतदारसंघात सारकें वॉटर सप्लाय सारको येना फॅसिलिटी आमी कितलीशी पायपलायन नेवी घातली सानंद्रे मतदारसंघाचे रस्ते जे आसले ते कितलेशे रस्ते सारके नासले ते आमी रस्ते सारके करून घेतले पावर सप्लाय इलेक्ट्रीक सप्लाय जी आसा ती फ्लक्च्युएट जाताली लायट येता वयताली ती आमी सारकी करून घेतली 33 kV जो अंडरग्राउंड केबलिंग आसा ती ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट जाल्ली आसा आनी ह्या हितून खंय ना खंय जे थोडे जाण उलोवन दाखयता की फटास्को मारून दाखयता पयलू कितें आहलें आनी आतां कितें आहलें तें तुमी मुद्दम पळोवपाचें आमी कोणाकूच हें करिना पण तुमी सारकें सांगपाक जाय तुमी जे विचार जावं तुमची धारणा आसा ही सारकी सांगपाक जाय आनी तुमी फोन करून सांगपाचें की बाबा अशें अशें जालां म्हणून हांव तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो बट तुमी आयज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून जावं प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतून जे सांगता तुमी सांगपाक तुमकांय हक्क आसा पण ब्लेम कोणाक एक उतरान वचून तुमी मिनिस्टराक जावं PWD डिव्हिजनाक जावं PWD एक्सपोजिशन कमिटी जी आसा तांकां तुमी कांय उलोवंक ना तुमी फक्त घातलें कितें आमदाराक समज एक्सेस आमी सगळे A to Z जे लेटर बॉक्स आसा लेटर आसा ती आमी सगळी करून घेतली तशेंच जी पंचायतीक बसून लेटरां ही केल्लीं आसा हांव दोनी नेवरा पंचायत जावं आदोसी मंडल पंचायत ह्या दोनी पंचायतींनी रेजोल्युशन घेवन लेटरां केली डिपार्टमेंटाक डिव्हिजनाकूय लेटरां केली म्हाकाय केली ती आनी हांवेंय ती लेटरां फुडें फॉर्वर्ड केली आनी हें जे PWD डिव्हिजन आसा हें परत एकदां सांगता हे डिपार्टमेंट हांव नको त्या हे थोड्या जाणांक खबर आसा काय ना ते डिपार्टमेंट आसा हे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा आनी तो हेका रिस्पॉन्सिबल आसा आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी खरें म्हणल्यार ताणें घेवपाक जाय आयज कितलेशे रोड हांव फॉलोअप करता तुमी म्हणटा हांव खबर आसा हांव मुद्दम वचून पळयता काम कशें जालां कितें जावना तें आनी हे फॉलोअप घेवन खंय ना खंय आमी कामां चालीक लायता आयज कितलीशीं कामां पेंडींग उरल्या आनी आयज आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून तुमी अशें ब्लेम गेम करता काय कितें तुमी सरकाराच्या बाबतींत काय उलयना तुमी आमच्या बाबतींत उलयता आमदाराच्या बाबतींत उलयता जो आयज काम करून दाखयता तुमकां आनी काम करून दाखयल्लें आसा लोकांक कितली समस्या जाताली आमकां प्रत्यक्षात प्रत्येक जाण येवन सांगता आपापणाची जी समस्या आसा ती सांगता आनी ती आमी सुटावे करपाचें काम जें आसा तें आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी काम करून घेता अशें तुमी आमी रुलिंगान आसा आमी ऑपोजिशनान आसून वचून ती कामां करून घेता मात हेंका आयज मस्ती मारलेले आसा हे फक्त फोटिंगपणाचे धंदे करता आनी ते फोटिंगपणांनी आमकां सांगता हें करपाक सोदता तुमी हेच्या पयलीं कितें केलें आनी खंय कितें रस्ते करून घेतल्या कसले रस्ते केल्या कोणाक लागून रस्ते केल्या हे सगळ्या लोकांक खबर आसा कशे रस्ते तुमी करताले आनी कितें रस्ते करताले कोणाक लागून रस्ते करताले आनी तुमकां समज हें करपाचें आसा तुमी जे आसा ती कंप्लेन तुमची कंप्लेन्स आसा जावं तुमची लेटर आसा हें तुमी फॉर्ड करचें PWD डिव्हिजनाक सीएमाक फॉर्ड करचें ना तुमी वचून मेळचें तुमी बीजेपीचे मरे तुमी बीजेपी नाल्यार तुमी वचून सीएमाक मेळून तुमी विचारपाक जाय आसलें तुमी सांगपाक जाय आसलें ताका की बाबा अशें अशें कित्याक लागून जालां कित्याक घडलां आमचें हें काम करून घेवपाक जाय तुमी एवरी टायम म्हणटा आमचो बीजेपी सरकार अशें करता तशें करता हें करता तें करता आयज बीजेपी सरकार रॉंग करता तेजेर तुमी रॉंग उलोवपाक रेडी ना सो ही जी गजाल आसा आयज खंय ना खंय ऑपोजिशन आयज म्हाका वचून दिसता की आमच्या ऑपोजिशनाची कामां सामकी स्लो दवरता तरी पूण आमी झडटा आमी परत परत डिपार्टमेंटांनी वयता डिव्हिजनांनी वयता आनी फायली फॉलोअप करून घेता आयज तुमी पळयता तो सातांचो रोड जो आसा तो एक्सपोजिशन रोड न्हू तो एक्सपोजिशन हितून जाल्लो तो आमी पर्सनली फॉलोअप करून हाडला ती रिटेनिंग वॉल जी आसा ती पास करून हाडला ती रिटेनिंग वॉलाचें काम ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जालां ते ऑलरेडी तो रोड जो आसा तो ओपन जाल्लो आसा अशे कितलेशे रोड जे आसा ते आमी पर्सनली फॉलोअप करून ते काम चालूक लायिल्लें आसा आमी अशें म्हणिना की आमी जो एक्सपोजिशन आहलें ते एक्सपोजिशन कमिटीचे थ्रू आहलें आनी एक्सपोजिशन कमिटीक आमचे जे इंटरनल रोड्स आसा आमचे जितले रोड्स आसा हे आमी कमिटीक लेटर दिल्लें आनी तेंच्यांनी सगळे रोड आजून पर्यंत हांव तुमकां परत एकदां सांगता 15 रोड्स आमचे आहले 15 रोड्स तितूनचे सगळे रोड घेवन ना थोडे रोड तेंच्यांनी घेतले एक्सपोजिशन कमिटीन आनी ते कामाक लायले सो
परत एकदा हे जे खूप जाण स्टेटमेंटां करता जावं कितें करता म्हाकाय खूप जाणांनी फोन मारला सांगलें की अशें अशें जाल्लें आसा हांवें तांकां क्लियरिफिकेशन दिलें की हे जे रोड्स आसा दीस इज थ्रू द एक्सपोजिशन कमिटी आनी तेंचे कमिटीच्या थ्रू तेंच्यांनी डिसिजन घेतलां आनी तें काम आमी पळयतात कट ऑफ डेट 18 तारीख सुमार कट ऑफ डेट आसली मात ती कट ऑफ डेट पासून पार करून ते खंय फुडें काम केलें हें डिले कित्याक जालो हेजो प्रश्न आनी तें जें काम आसा आतां तुमी पळयता आसतलें जेन्ना काम करता हॉट मिक्सिंगाक दोनूच प्लांट अवेलेबल म्हाका जी इन्फॉर्मेशन आसा दोनूच प्लांट अवेलेबल आसले ही तुमी सगळी इन्फॉर्मेशन जी आसा ती PWD मिनिस्टराक क्वेश्चन करपाक जाय PWD मिनिस्टराक विचारपाक जाय की बाबा हे दोनूच प्लांट कित्याक लागून आसले कित्याक लागून हे इतले डिले जाले कित्याक लागून तुमी लास्ट मुमेंटाक आमचें काम दवरलें आयज म्हाकाय दिसता की हांव ऑपोजिशन आसा म्हणून अशें अन्याय आमचेर करता आनी आमच्या लोकांचेर अन्याय करता जावं जे बाकीचे एरियांत वचून कितें कितें कामां उरलीं आनी लोकांचेर खंयचे खंयचे एरियांत उरले ते सगळ्यांचेर अन्याय करता हें कामां म्हाकाय दिसता ही कामां जावपाक जाय म्हणून मात अशें करचें न्हू की ब्लेम जी आसा ती आमचेर घालची तुमी कितें केलां तुमी कशें केलां खंय केलां कशें काबार केलां हें सगळ्यांक खबर आसा आनी BJP कितें करपाक सोदता हेंय सगळ्यांक खबर आसा आमी लोकां खातीर आसा लोकांचें काम करपा खातीर आसा लोकांचें बरें करपा खातीर आसा आमी लोकांचें फोटिंगपणां करपाक लागून ना कोण फोटिंगपणां केल्या कोण काबार केला हें सगळ्यांक खबर आसा आनी जाय पडलें जाल्यार टायम येयलो ना सगळ्यांची फोटिंगपणां कसली कितें आसा पळय ती A to Z वीथ डॉक्युमेंट आमी काडटलीं थँक्यू